सावडेता आयज आम आदमी पार्टी हिंगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार काल ज्यो गोवा असेंब्लीत ज्यो घोडामोडी जाल्यात ताजेर लोकांक जे इन्फॉर्मेशन आमचे तरेन आमी दिवपाक सोदतात त्याचे डिस्कशन करपाक आमचे मदीं आज आसा बाब नॅश आमचो यूथ विंग प्रेसिडेंट साउथ गोवा, आमचो सिनियर वर्किंग प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संदेश तेलेकार, सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट बाब प्रशांत नाईक, आमचो एसटी सेलाचो वांगडी वाइस आप गोवा. सो काल ज्यो घोडामोडी आमचे असेंब्ली गोंयचे असेंब्ली जाल्यात त्यो आमी कंडेम करतात. कित्याक आमचे वांगडी आनी आमचे MLA बाब कॅप्टन वेन्झी वियागास आनी इंजिनियर क्रूज सिल्वा ऑपोजिशना बरोबर जायती बिलां इंट्रोड्यूस करपाक लागले आनी इस्टॅब्लिशमेंट आनी रुलींग सायडीन आमच्या MLA आनी तेच बरोबर ऑपोजिशनाचे MLA ही बिलां इंट्रोड्यूस करपाक दिला डिस्पायट इट बीइंग अ प्रायवेट मेंबर्स डे. One important bill that was supposed to come yesterday in the assembly was the Goa Protection of Agricultural Land Bill 2026, specially drafted by Justice Ferdin Rebel. आता Justice Ferdin Rebel ran bill घातलेले आनी ड्राफ्ट केल्लो हे सगळे MLA गोंयचे MLA दिल्ले including opposition MLA and ruling MLAs. आनी काल जो ruling dispensationan हो जो attack, we call it the Black Friday for the Goa Assembly and for the people of Goa. हेंच्या पोडे केला आनी डिझेलाव केला हे बिल इंट्रोड्यूस करपाक. त्याच बरोबर आनीकूय आमचे MLA बिल घातलेली ती डिझेलाव केले. कितें घोडामोडी करून ताचेर डिस्कशन करपाक आमचे वांगडी तुमकां इस्कुटायन सांगतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.